नाव मीरा गोविंद शेट्टी आहे. आमची कितकी त्यांनी नुकसान केली पळय सगळे आम्ही आता माथ्यार कळशे अनिल कळशे म्हणून करून सगळे शिपण वयर काढले आणि आता त्यांनी साफ सोपयले. आम्ही आता कितें करपाचें येते राती हांगा कितक्यांक येलो तो आमकां खबर ना. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कांयच करना हेचेर काय एक्शन करिना घेना. येतात बसतात पळयतात. तांकां आमी सांगले तुम्ही फुड्यान आसून सुद्दां आमचे खातात ते पळयतात म्हणून सांगले. आमी कितें करपाचें अशें म्हणून तांकां विचारलें सुद्दां आमी. मंगेश शेट्टी आहे. हे सगळे आमचे भावांचे आमचे सगळे अख्खे कुळागर आमचे अनवधीत गोविंद शेट्टी आहे, कृष्णा शेट्टी आहे, सुभाष शेट्टी आहे आणि हांव मंगेश शेट्टी आहे. हा चारूय भावांचे चारय भावांचे कुळागर आहे. तुम्ही सकयलसून पळोवन येयल्यात थंयच्यान ते हांगा मेरेन आमचे अख्खे कुळागर आहे. अंदाज आमी सर्वे केली जाल्यार ती खूब जातली. सर्वे करूंक ना न्हू. सर्वे आयज राती परत पयली 2-4 दीस पयली आदी येयल्लो तो तेन्ना तेणी कमीत ते म्हाका दिसता एक 10-12 गांवां ते तरी उडयलेले ते आणि केळमे आणि पोपळी. आता तेणी म्हाका दिसता अंदाज 4-5 दीस हांगा 4 ते 5 गांवां ते आयज उडयले तेणी. राती तेणी 4 ते 5 गांवां ते उडयले. बरे लागते ते लागते आता ते पोपळी ते लागते उडयले आमचे. लागते उडयले. तशें न्हू बरे वाडे गोठ्यान वचून फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काय करता. बरोबर तोय प्रश्न आहा सध्या. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट त्याच्यावर काय ऍक्शन घेना, मिनिस्टरय घेना. हा तांकां विचारा मातशे. रामशंकर शेट्टी तुमचे केन्ना ही लुकसाणी केली ती राती येयल्ले राती आणि आयज परत दंपारा येयले खंय. वयर येयल्लो ते आमच्या शेजाऱ्याच्या हाकात सायटीन ओके तुमचे कितले उडयले कवा ते 3 गांवां ते उडयले.